सरकाराक लोकांचे पडिल्लेच ना, माडाक झाडांतल्यान काडल्या लोकांच्या पुळक्यांनी गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची पेडणे माड यात्रा, माडाचे झाड जाय मेरेन आंदोलन चालूच. सरकार मोठ्या कोट्यांनी गोवा डेअरी सुधारणा, खावडीच्या प्लांटाचेर मोडले 12.5 कोटी. खावड खावपाची ना, गोरवां दुयेंत, कामधेनूचो पयसो उदकांत, खात्याचेंय लक्ष ना. पळयात रिपोर्ट. सत्तरीत रानदुकर, माकड, खेती, शेकरे, साळीचे उपद्रवान शेतकारांक नाकाशिवट. जनावरां खावंक दिनात सुखी गोठो. सत्तरीतल्या गांवांनी प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. आपाच्यो गोंयभर सभा, विधानसभा वेंचणुकेची चल्ल्या चांचपणी. केजरीवाल सरकाराचें चल्लां गोंयांत ब्रँडिंग. सांताक्रूज सभेत केंद्रीय फुडारी पंकज गुप्ताची गोंय सरकाराचेर टिका. आणि तिसरे वॉडाफोन GFDC सर्तींत अंडर-10 चल्यांच्या अंडर-13 चलयांच्या फायनलीत केपें जैतिवंत. अंडर-13 चल्यांच्या फायनलीत हळडोणेची टीम जिखली. लोकांक जाय म्हूण माडाक झाडांतल्यान काडलं म्हणटा तें फट. सरकाराक खंय लोकांचो पळुको ना. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी बाकीच्या NGOनी मेळून पेडणे माड यात्रा काडली. यात्रेक 1000भर लोक आशिल्लो. पेडणे धारगळेत 2 खांब्या कडल्यान यात्रा सुरू जाली. मोटारसायकली, बसी धरून ऑडी, डस्टर, फॉर्च्युनर मेरेन मोठे मोठे सेडान, SUV आनी XUV माड वाटांक मडगांवच्यान पेडणे पावल्यो. आमदार विजय सरदेसाय, रोहन खवटे आणि काँग्रेसीचो बाबू आसगांवकर आणि बाकीच्यांनी मिळून पेडण्या भगवतीच्या देवळान गाराणें घाले. पेडण्या सभाय जाली. आज ही माड यात्रा जेन्ना आमी काढल्या, ही आमी निवडून येवन कितें करतले म्हूण सांगूंक येवना. आमी तुमकां जागोवपाक आयिल्ले आहा. जी सगळे गोंयकारांक एकवटान हाडूंक शकता म्हणटा ती माड. आज भाशा हाडूंक शकना, आज डेव्हलपमेंट हाडूंक शकना. आज खूब वस्तू अश्यो आहा ज्यो BJP वापरता आमचे भितर फूट हाडपाक. साऊथ आनी नॉर्थ तातूंत एक डिवायड घालपाक वापरता. खंयच्या स्वाभिमानी गोंयकारांनी जालें तुमकां की आमकां मार वत्रास जाता वा मार खावचो म्हणून समज तुमकां समजता. आम आदमी जे तुम्ही म्हणटा जे सर्वसामान्य लोकांचे पडिल्ले आशिल्ले जाल्यार तुम्ही खूब मुणकार कायद्याची दुरुस्ती करचे नाशिल्ले. अरे सर्वसामान्य मनशाचे पडिल्ले आसा तर तिसरो क्लॉज जो आसा जे कोर्टान ताका परत परत ताची चपलां जोडची पडटा. तुमकां खरें पडिल्ले आसा सर्वसामान्य मनशाचे तर तो तुम्ही परत घेवचो. हो परिकार हो तुम्ही अजून पासून काय करू ना. पळया तुम्ही माडाचो कवर करून थंय सोऱ्या फॅक्टरी घातली, पयशे उबारले. कशिनो डबल टिबल दिले, थंय उबारले. मायनीचे रिकवरी करता म्हणटा थंय उबारले. तोंड जात ना. आणि खंयचोय तूं इशू घेवन आतां मुखार वयतलो गोंयकारां कितें म्हणून सांगतलो. रॅलीक 1000भर लोक आशिल्लो. मोटारसायकली, बसी धरून ऑडी, डस्टर, फॉर्च्युनर मेरेन मोठ्यो मोठ्यो सेडान, SUV आनी XUV माड वाटोंक मडगांवच्यान पेडण्या पावल्यो. माडाचे परत आशिल्ले तशे झाड जाय मेरेन खंय आंदोलन चालूच उरतलें. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आनी विलास आरोलकार. सरकारान आदार दिवनय गोवा डेअरीचे बॅलन्स शीट जाग्यार येना. डेअरीक फायद्याक चलची म्हूण सरकार कोट्यांनी मोडटा, मात कसलोच फायदो दिसना. सरकारान डेअरीचो गोरवांच्या खावडीचो प्लांट ऑटोमायज करपाक म्हूण सुमार 12 कोटी मोडले. पूण खावडीचो दर्जो सुदारना. प्लांट लुकसाणीतच. दूदकारांक खावड मेळटा सापूच बाबूत. गोरवां पडटात दुयेंत. कामधेनूचो पयसो उदकांत, मात गोरवां सांबाळ खातें जाग माग करिना. पळयात रिपोर्ट. गोवा डेअरीचे साप बरें हावण येयना. खूब प्रॉब्लेम येता खावडीक ते एकदां लूज मोशन जाता गायांक, केन्ना दुयेंस पडटा आनी कितें चालूच आसता ते. एकदम बेकार है, एकदम भंगार है समझिए. इसमें मट्टी रहता है, इतना डगर रहता है. खावड पळयला मरे गोवा डेअरी. दुसरो खावड तसली खावड काय काम
आम्ही आपण लाकडा पुरती सुद्धा हाडले एक बॅग म्हणल्यार पयलीं आम्ही आपण सुद्धा गोयच्या एकोड्या गोवा डेअरीचो आनी गोरवांच्या खावडीच्या प्लांटाचो दर्जो सुदारचो म्हूण सरकार कोट्यांनी मोडटा. गोवा डेअरीचेर सरकारान आतां मेरेन मोडिल्ल्या पयशांचो डॉक्युमेंट प्रुडंटाक मेळ्ळा. 2011-12 वर्सा सरकारान 12.5 कोटी काडून गोवा डेअरीक दिले. हो जालो फक्त एका वर्साचो खर्चाचेर नदर मारात. 14 डिसेंबर 2011 7 कोटी 53 लाख 65 हजार. 18 मार्च 2012 2 कोटी 8 लाख दिले. 26 मार्च 2012 2 कोटी 97 हजार 16 हजार दिले. एकूण 12 कोटी 47 हजार 81 लाख दिले. पयशे दितना तो पयसो खंय आनी कसो खर्च जाता ताचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण सरकारान गोवा डेअरीक सांगिल्ले. मात गोवा डेअरी कडच्यान सरकाराक खंय सारको रिपोर्टूच पावलो ना. ते उपरांत सरकारान डेअरीचेर पयशे घालप खंय बंद केले. सरकारान आपलो गोरवांच्या खावडीचो प्लांट ऑटोमायज करून डेअरीक दिलो. मात खावडीचो दर्जो सुदारिल्लो ना. ते खावडीन बरी बरी गोरवां दुयेत पडटात. कितलेशेच दूधकारांनी मार्केटांतली खावड सुरू केल्या. दूधकार डेअरीच्या नांवान बोळ मारून मारून थकले. कोण म्हणटा फेटाक फटयतात, कोण म्हणटा रेट सारको मेळना, कोण म्हणटा खावड बाबत. सरकाराचो कामधेनूचो पयसो उदकान, मात गोरवा सांबाळ खातें जाग करिना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आप सध्या गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी सभा घेवन फुडले विधानसभा वेंचणुकेचो अदमास घेता. गोंयांत सार्वजनीक भलायकेची वाट लागल्या म्हूण आपाचो केंद्रीय फुडारी पंकज गुप्तान सरकाराचेर टिका केली. आपाची आयतारा सांताक्रूज सभा जाली. दिल्ली केजरीवाल सरकाराच्या कामगिरीचें सध्या गोंयांत ब्रँडिंग चल्लां. दिल्ली प्रशासनांतलो भ्रश्टाचार आनी लूट आळाबंद हाडपाक केजरीवाल सरकारान केल्ल्यो गजाली गुप्तान सभेंत सांगल्यो. कि अगर बड़ी पार्टियों के पास पैसा है तो हमारे पास उम्मीद है. बड़ी पार्टियों के पास मसल पावर है तो हमारे पास हमारे वॉलंटियर्स की ताकत है. That we have started delivering all the promises which we made to the public of Delhi. हम लोगों ने कहा था हम पानी मुफ्त देंगे दिल्ली में. सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हमने कानून लागू कर दिया जिसमें 20,000 लीटर तक जिसको पानी जो इस्तेमाल करता था उसको पानी मुफ्त में दिया जाता है. जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं 800 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके बिजली का रेट आधा हो जाएगा. और 1 महीने के अंदर हमने वो कानून भी लागू कर दिया. तो मालूम चला है जगह जगह जाने पर गोवा में भी हेल्थ केयर इज इन वेरी डायर स्टेट. इट इज इन एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन एवरीवेयर इन गोवा. आज दिल्ली में पूरी दिल्ली में 1,000 क्लिनिक जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स बन रहे हैं. तो वो क्लिनिक है जिसमें आप एक अगर मोहल्ले में रहते हैं, एक किसी लोकेलिटी में रहते हैं, यू कैन गो and have all the checkups done and minor medicines taken free of cost. Yes, free of cost. घेऊ एक विराम.